ही एक कांसावलीम ग्रूप आणि ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट आज केल्ली आसा, ताका लागून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आणि तांणी सदांच एक बरें काम करतात ह्या सोसायटी खातीर की जे पळय अल्कोहोलीक आहात तांकां परत एक नॉर्मल लायफ दिवपाक. आणि जे अल्कोहोलीक आशिल्ले पळय ते फक्त दादल्यांकूच अशी तरेची फॅसिलिटी आशिल्ली की दादलो बायल एक वचपाक ताजे कडेन कडकडटा वा कितें सांगपाक डिस्क्लोज सिक्रेट कितें दिवपाक वा सांगपाक ती ओपनली मायंडनेसनान येना. ताका लागून आतां ही वुमन हेल्पलायन केल्या बायलांक खूब हाजो फायदो जातलो आणि तांकां एडवांटेज मेळटा की बायलूच ही हेल्पलायन एटेंड करतली, मोबायल नंबरूय एटेंड करतली आणि बायले कडेन इंटरॅक्ट करता आसतना ओपनली इंटरॅक्ट करतली. आणि ताका लागून अशी तरेची फॅसिलिटी जी आदी एक ग्रुपान दिला ही सगळ्या बायलांक मुखार येतली. आपले जे दुयेंस आसा ताजे बद्दल सांगपाक, अल्कोहोलिजम जे पिता पळय ताजे बद्दल सांगपाक आणि हे प्रॉब्लम चडांत चड सॉल्व जावपाक ही एडवांटेज मेळटली आणि सोसायटीक एट लार्ज हो भरपूर हेल्प जाता. सो जेन्ना फॅमिली आमकां अप्रोच जाता तेन्ना कोणाच्या अल्कोहोलीक स्वताक मदत जाय आसता आणि तो स्वतः विलिंग आसता तेन्ना बरें आसा. म्हण तो आपल्या फॅमिलीक कॉपरेट करना जे ट्रिटमेंट घेवपाक किंवा एडिक्शनांतल्यान भायर सरपाक. तेन्ना खुबशे टायम फॅमिली आमकां अप्रोच जाता तेन्ना आमी आमच्या हेज्या कायद्याच्या आनी आमच्या चौकटींतल्यान भायर वचून लोकांक हेल्प करपाक विलिंग आसता आनी तांकां आमी परत रिहॅबान व्हरपाक किंवा समाजान परत असो एक हे जावपाक आपल्या पांयाचेर उबो जावपाक ह्या एडिक्शना पासून पयस रावपाक आमी पूर्ण मदत करतात. आनी केन्नाय अशें खंयचे तुमचे खंय हांगा कोण जमिल्ले लोक आसा तांकांय आमी अपील केला की कोणाकय शेजाऱ्यान किंवा तांच्या फॅमिली किंवा मेंबरांक कोणाकय अशी मदत लागली खंय जाल्यार आमकां बेझिझक आमचे कडेन येवचें आनी आमी आमचे जाता ते सर्वतोपरी आमी तांकां मदत करता. So first of all, congratulations to AA Consultant. Okay, we at ARS, we work with victims of sex trafficking through WISH Women Initiative for Self-Help. As we know, victims of sex trafficking, one of their, for their recovery and their rehabilitation on the psychosocial aspect is de-addiction. And we're really happy that AA has started this initiative for women exclusively. For the de-addiction program, and it's not just helpline, they also have a transit home, and this AA concept is very, very important because that prevents them from relapse. So we're really happy and wish them the very best that they continue providing services for the women. ही हेल्पलायन आमची कांसावली ग्रुपान सुरू केल्या ती एक बरी म्हत्वाची गरजी. इट वॉज अ नीड ऑफ द आर, इट वॉज अ पेंडींग नीड एक्चुअली. कित्याक तेरीच भाशेन आमच्या वस्तुऱ्यांक आदार दिवपाक कोण नासलो आनी वस्तुऱ्यांक आदार भोव गरजेचो. आनी कित्याक एक वस्तुरी दुसरे वस्तुरेक समजोंक शकता आनी सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस जावंक शकता. आनी सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस आसलें म्हणटच तांची सेल्फ एस्टीम उंच सोंपतली. आनी सेल्फ एस्टीम उंच आसप बरी आसप म्हळ्यार तांकां समाजानूय वागोवपूय बरें जाता आनी एकामेकाच्या आदारान अदीक बरेपण येवंक शकता. एक हांवूच एकलो पाड पडलो न्हय, दुसऱ्याकूय ताकाय कश्ट हाडले ताकाय वयर बरोबर आमच्यान वयर सरूं येता. आतां हात धरून वयर सरूंक अदीक सोंपें. नाल्यार हांव एकसुरो म्हजो कोण ना, हांवूच एक वायट मनीस असलें न्हय. एक बेबदिकाय सांपडो मनीस वायट मनीस न्हय, निराशी मनीस न्हय, पूण एक पिडेक सांपडलो मनीस. आनी पिडा कोणाकूय लागूं येता, खंयच्याय धर्माच्या वडिलाक लागूं येता, खंयच्याय पोजिशनाच्या मनशाक लागूं येता, पूण तांतलो भायर सरूं येता आनी एकामेका सांगातान भायर सरूंक अदीक सोंपें. आमी ताका म्हणटा ग्रूप थेरपी. हे म्हणटात सांगातान उलोवपाक, पूण आमी सायकोलॉजिस्ट म्हणटा ग्रूप थेरपी. ग्रूप थेरपीन एकामेकाचें दूख सांगून एकामेकान कसले उपाय घेवन वयर सरल्यात, कोणाचो आदार घेतला, हे एकामेकाक बरें जाता. आज अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस कांसावलीम ग्रूप आता 48 years कंप्लीट जाता. हाजी ताका मोठी परबी. पूण आज ह्या सुवाळ्याचेर ताणें एक विमन्स हेल्पलायन चालू केल्ली आसा. एनी वुमन हू इज गॉट दीस डिजीज ऑफ अल्कोहोलिजम probably doesn't know where to go for help. So this is the mobile number which will be available for 24/7, and this mobile number will be attended by a female attendant. So तांकां एक तरेचें प्रोटेक्शन आसतलें, तांकां हेल्प जाय तो तांकां त्या हेल्पलायनीतून मेळटलो. दुसरें म्हळ्यार कांसावली ग्रुपान तांकां एक
एचो ग्रूप म्हणजे सॅटर्डे सांजवेळा ए ग्रूप उगडिल्लो आसा. आठवड्यांतल्यान एकदां हो ग्रूप आसतलो विच वील बी ओन्ली फॉर वुमन अल्कोहॉलिक्स, विच वील बी रन बाय वुमन. आनी तांचे जे पळय प्रश्न आसतात एखादे जेन्ना ते दादल्यांच्या ग्रुपांनी येतात ते सुटनात. सो प्रत्येक जण सगळ्यो बायलो जेन्ना एक कडेन येतात एक कॉमन प्रॉब्लम घेवन येतात ताजेर ते बरे तरेन विचार करूंक शकतात. ताजेर आपले पर्सनल एक्सपिरियन्सीस कितें आसात ते एकामेकाक शेअर करतात आनी जो मनीस पळय जी बायल नव्यान भितर ए ग्रुपान आयिल्ली आसता तिका एक तरेचो धीर मेळटा की हय हांगा ह्या ग्रुपान म्हजे भशेनूच बायलो आशिल्ल्यो आसात ज्यो ऑलरेडी एक्सपिरियन्स्ड आसात आनी तांणी जे पळय प्रॉब्लम्स तांकां जे जाल्यार तेच प्रॉब्लम आपल्याकय जातात. तांणी ज्या तरेन ते प्रॉब्लमाक समोर गेले, ज्या तरेन ते प्रॉब्लम तांणी सॉल्व केले, तांच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान हे प्रॉब्लम आपुणूय सॉल्व करूंक शकता ही तांकां एक तरेची करेज मेळटा. हे कावन्सिलींग ग्रूप जो आयज अल्कोहोलीक जे आमचे भावान आयज हांगासर 48 एनिवर्सरी जे आयज ते मनयता हांव ताका कॉंग्रेचुलेट करता. 48 इयर्स म्हणल्यार कोकणान इतलीं वर्सां ते आपले ही संस्था जे आमचे जे कोण बाब सोरो पिता तांकां बरें जावचें अशें म्हणटा ती एक जबाबदारी आसा ती आपूण पाळटा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांगासर आमी कांसावली गांवांत आसा आनी हांगासर आमी एक तांच्यान एक ऑर्गनायज केल्लें आसा. सांगपाचें एकूच आयज म्हज्या हातांतल्यान एक बरी गोश्ट एक उक्ती जाली. हांव कोणें कागदांतल्यान सिस्टर रोज हाकाय हांव कागदांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका एक संदी दिली आयज ताचें उद्घाटन करपाक. तें म्हटल्यार बायलांचो आदार, वुमन हेल्पींग. जेन्ना असली आमची संस्था घडटा तेन्ना आमच्या कम्युनिटी लोकांक जावं आमचे जो बायलांचो एक संबंद सेपरेट आसता आनी एक दादल्यांचो एक संबंद सेपरेट आसता आनी एक दादल्यांचो सोऱ्याचो बद्दल आसा आनी बायलांचोय आसा अशें आमकां दिसून येयलां. आनी आयज आमकां सिस्टर रोज आनी हो एक न्यू ग्रूप करून दवरलेलो आसा. म्हाका दिसता की आमची बायलां जी कोण आमचे वायट नदरेन जे सोऱ्याक सांपडलेलीं आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमची सिस्टर ही एवरी सॅटर्डे ही कांसावली ऑफिसान ही मेवतली आनी ती तांकां गायड करतली.